नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी ख्यात राजकारणी तोंडसे अनंत पै हांगेले वळख दितस. उडुपीचे सांस्कृतिक आणि सामाजिक क्षेत्रांतू नाव पाविले तोंडसे अनंत पै बहुमुख व्यक्तित्वाचो मनीस. भारताचो राजकारणी आणि बँकर जावन आशिल्ले. तांणी सिंडिकेट बँक, भारतीय जीव विमा निगम आणि भारत आहार निगमाचो पयलो अध्यक्ष जावन आशिल्ले. भारत देशाचे केंद्र सरकारांतू रेल्वे मंत्री जावन आशिल्ले. तांणी दुर्बळ आणि सामाजिक जावन अशक्त आशिल्ले लोकांबद्दल विशेष काळजी घेवन वावर केलेले व्यक्ती जावन आसत. तांणी केंद्र सरकारांतू मंत्री आशिल्ले कालारी सरकाराचे विविध विभागांतू गमनीय साधन केलां. टीए पै म्हणून फामाद जाल्ले तोंडसे अनंत पै 26 जून 1922 इस्वींतू मुल्की गांवांतू जल्मले. बापय तोंडसे उपेंद्र पै आणि आवय कमला. तांणी मुंबईचे सिडेनहम कॉलेजात होवन बीकॉम पदवी जोडली. 1943 इस्वींतू आपले 21 वर्स प्रायेरी पदवी जोडल्या उपरांत टीए पैन सिंडिकेट बँकांतू डेप्युटी जनरल मॅनेजर जावन वृत्ती आरंभ केले. 1 वर्स मागीर जनरल मॅनेजर जाल्ली. ह्या कालांतू तांणी कृषी क्षेत्रांतू दुर्बळ्यांक आर्थिक मदत दिवचे नदरेन साभार योजना घालून कार्यरूपाक हाडले. मणिपालाचे शिल्पी टीएमए पै हांगेले मार्गदर्शनारी नवे नवे योजना कार्यनिर्वहण करून सगळे देशांतू सिंडिकेट बँकाक 7च स्थानार पावयल कीर्ती टीए पैक पावता. 1968 इस्वींतू तांणी सिंडिकेट बँकाचे अध्यक्ष जाल्ले. 1969 इस्वींतू भारत सरकारान सिंडिकेट बँक सहित 14 बँक राष्ट्रीयकरण केले. 1970 इस्वींतू भारत सरकारान तांका सिंडिकेट बँक आणि भारतीय जीव विमा निगमाक अध्यक्ष जावन नियुक्त केले. तांणी सिंडिकेट बँकांतू असताना साभार संस्थो स्थापन केला. त्यापैकी साऊथ केनरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह एग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट सोसायटी लिमिटेड ह्या संस्थे वतीन 1117 पंपसेट आणि 209 पॉवर टिलर, 3563 ऑइल इंजिन, 2070 इलेक्ट्रिकल पंप शेतकारांक दिवन दाखल केलेलो यशस्वी प्रयोग जालो. ह्या सोसायटी प्रभावान टीए पैन आणि 2 सोसायटी आरंभ केले. मत्स्योद्यमा खातीर फिशिंग इंडस्ट्री आणि करकुशल कामगारी खातीर विलेज इंडस्ट्री आरंभ केले. दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे मासोळी धरताले लोकांक मदत करचे नदरेन 1959 इस्वींतू फिशरीज अँड फिश प्रोडक्ट्स मॅन्युफॅक्चरिंग म्हळ्यार मासोळी आणि मासोळी उत्पन्न तयारी करपी सोसायटी उद्यावरांतू आरंभ केले. हे कर्नाटकाचे प्रप्रथम कैगारिका सहकारी सोसायटी जावन आस. मत्स्योद्यमींक वरदान जावची तशी 50 टन वजनाचे शीतल केंद्र स्थापन केले. दक्षिण कन्नडाचे स्त्रियांक उद्योगा खातीर कोऑपरेटिव्ह कॉयर म्हळ्यार सहकारी नारला कत्त्याचे सोसायटी स्थापन करून मड्डे रुक्काचे हातकामगारीक प्रोत्साह दिले. ह्या योजना निमित्त स्त्रियांक आर्थिक भद्रता लाभली. मात्र नाही एक आंदोलना रूपारी आदर्श जाल्ले. इतर जिल्ह्यांती असले सोसायटी आरंभ जाल्ले. 1965 इस्वींतू भारत सरकाराचे आहार निगम आरंभ जाल्ले आणि ताज्यो अध्यक्ष जावन मानेस्त टीए पै नियुक्त जाल्ले. त्या कालारी भारतांतू आहार समस्या आशिल्ल्या.
टीए पैन आहार धान्य अनावश्यक पोल जायनाशी संपूर्ण जावनु उपयोगाक मेळची तशी कार्यनिर्वहण आणि अवश्य व्यवस्था केल्या. बँका सावन शेतकारांक उणे व्याज आशिल्ले रीण दिवचे, शेताक उदकाचे व्यवस्था करपाक पंपसेट खरेदीक रीण दिवचे व्यवस्था केले. 1935 इस्वींतू उडुपींतू ಕೆನರಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಜಲ್ಲಾलो आर्थिक संस्थो तांकां आर्थिक क्षेत्रांतू साबार अनुभव दिलो. ही संस्था 1965 इस्वींतू जीव विमा निगमांतू विलीन जाले. टीए पैन ह्या संस्थेचे अध्यक्ष जावन संस्थेच्यो पॉलिसीदारांक खूब सौलभ्य दिवन जीव विमा संस्थो जनप्रिय केलो. शेतकारांक उपयोग जावची तशी सेंटिनरी पॉलिसी आरंभ केल्या. त्या निमित्त साबार शेतकारांक उपकार जाले. 2 वर्सां भितरी जीव विमा पॉलिसी 8 बिलियन सावन 20 बिलियनाक पावल्या. अतिवृष्टी अनावृष्टी संदर्भारी शेतकारांक उपयोग जावचे सामूहिक विमा योजना हाडून रियायती प्रकट केलेल्यान शेतकारांक खूब लाभ जाले. जीव विमा निगमाचे देणगे देशाचे अभिवृद्धीक उपयोग जात आशिल्ले. देखून टीए पैक समाजाचो हितचिंतक म्हणून प्रशंसा करतली. तांणी बेंगळुराचे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाचो पयलो अध्यक्ष जावन आशिल्ले. 1972 इस्वींतू तांणी राज्यसभा सदस्य जाल्ले आनी 1973 इस्वींतू तांणी केंद्र सरकाराचो रेल्वे मंत्री जाल्ले. उपरांत बृहत कैगारिका स्टील आनी खण कैगारिका आनी नागरिक पुरैके मंत्री जाल्ले. त्या काळार तांणी नवी कैगारिका नीती हाडून कैगारिका क्रांती केली. सगळे जगत्य भारताचे उत्पन्नाक मार्केट जावक मेळेले स्वप्न तांकां आशिल्लें. 1972 इस्वींतू साबार 260 कोटी रुपयेचे उत्पादन सामर्थ्य आशिल्ले 14 पब्लिक सेक्टर कैगारिका नष्टांत आशिल्ले. 1977 साकून 77 इस्वींतू 830 कोटी रुपये उत्पादन सामर्थ्य सावन 65 कोटी लाभ जावचे तशी केले. मणिपालांतू टीए पैन स्थापन केलेले ಕೆನರಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯೂನಿಯನಾचे आडळीत करताना तांणी दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांतू प्रति एक घरांतू दूध दिवचे गायी, एक बाई, बाईक एक पंपसेट, राबच्याक एक घर, जीवनाक एक उद्योग सर्वांक आसूक म्हणून आशी पावता आशिल्ली. साबार लोकांक आर्थिक मदत करतली. 1980 इस्वींतू तांणी टीए पै बिझनेस मॅनेजमेंट कॉलेज मणिपालांतू आरंभ केले. टीए पैक तांणी केलेले साबार साधनेक साबार मान सन्मान लाभल्यात. त्यापैकी 1972 इस्वींतू पद्मभूषण प्रशस्ती, 1973 इस्वींतू कर्नाटक विश्वविद्यानिलय आणि 1975 इस्वींतू आंध्र विश्वविद्यानिलय सावन गौरव डॉक्टरेट प्रमुख जावन आसत. टीए पै 29 मे 1981 इस्वींतू देवादीन जाल्ले. प्रामाणिक राजकारणी टीए पैन आपले जीवन दुर्बळ्यांक, निरुद्योगींक, मानसिक अस्वस्थांक आणि देशाचे हिताक अर्पण केला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फे टीए पै हांगेले आठव करता ती. नमस्कार.